डिपार्टमेंटान त्या ऑन बोर्ड येतली जेणे करून ह्यान फुडें अकाउंटेबिलिटी जी आहा पळय न्ही रे ती ह्या सिस्टमीची उरतली. आयच्या घडीक हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां की जर ह्यान फुडें खड्ड्या खातीर म्हणजे पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडंट जालो जाल्यार इंजिनियरूय जबाबदार आसतली. तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय. आतां जितके पॉटहोल्स पडल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय न्ही तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले. खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना. या म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 तांकां शोकॉज नोटिसी ऑलरेडी इशू केल्यो कॉन्ट्रॅक्टरांक. हांवें तांकां न्ही ते इंजिनियरांकूय बी शोकॉज नोटिसी इशू करपाक लायला कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रस्तो करतना तेंच्यांनी रावन करून घेवंक जाय. ऑलरेडी स्टार्टेड म्हणून येता त्या चवथी पयलीं सगळे रस्त्या वयले खड्डे क्लियर करपाक लायल्या. ऑक्टोबरांतल्यान एकदां पॅचवीक प्लान स्टार्ट जालो काय कंप्लिटली सगळे रस्ते जे आहा पळय न्ही ते परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेतले. हांव सांगता जाय जाल्यार थोड्या दिसांच्या भितर कितें जाल्यार नोटिसी काडले ते पब्लिशूय करता कॉन्ट्रॅक्टर जेणे करून सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा पळय न्ही हे परत तांकां आसा तशे रस्ते तांच्याच पयशांनी तांकां परत करचे.